हे डिपार्टमेंटान सांगिल्लें तुमी हालसो 9 वरांचेर नुस्तें विकपाक बंद म्हणून. सो आमी आमगेले चेअरपर्सन तेजें नांव कितें दायजी काल फोन केलो बाबा आमकां नुस्तें विकपाक बंद करूं लायलां. दायजीन लास्ट इयर CMा सांगून आमगेले बाजाराक गेट ओपन करून नुस्त्या पडटे हुंचे टायम हांवें नुस्तें विक म्हणलें. सो दायजीन आयकोय सांगिलां तें आमगे ट्रेडिशनल नुस्त्याकार तेंकां विकपा दियाय कांय आपण तुमकां प्रॉब्लेम करपा ना. ते पासत हांव तेका देव बरें करूं म्हणटा आमगे नुस्त्याकार भावां आनी बायलां नांवां. कितें कोर्टान बी वच म्हटलां तुमकां तेणी सांगिलां कोर्टाक तुमी एपील करुया म्हूण. आमी ट्रेडिशनल नुस्त्याकार आमगे दोयऱ्या नुस्त्या मान आमगे गोंयच्या लोकांक नुस्तें विकताय म्हूण. कळ्ळें तुका कितें आमगे नुस्त्या मरे खुंयचे टायमा येता आमकां टायमींग आसना. सो ते भाशेन अंडरस्टँडींग जाला तें आमी कोर्टाक सांगतले आनी कोर्ट आमच्या फावरान करतले काम. फिशरमॅनाचें कशें आसता की तांचें नुस्तें टायमींग नासता येता आसतना. तांच्यो बोटी जेन्ना भायर वतात तांकां टायमींग नासता केन्ना येता तें. आमचो होलसेल मार्केटाचो टायमींग 9 पर्यंत आसता. सो तांचे एक येता नुस्तें 9चे भायर येता, 10 येता, 11 येता, 12 येता, थोड्यांचे सांजचे येता. सो तेन्ना तांकां विकपाक मेळना. सो तांचो एक डिमांड आशिल्लो की आमकां तो विकूंक दिवचो म्हणून आमचे येता तेन्ना तो पॅरिशेबल आयटम आशिल्लो तेन्ना आमी तांकां सांगिल्लें आमी हेल्प करता म्हणून. आनी तांकां सांगलां तशें रिस्ट्रिक्शन्स नांवाची आसा म्हणून. सो तुमी खंय एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी कडेन वचून तांचे कडेन टायमींग वाडोवन घेवचें नाल्यार कितें तरी एक ऑर्डर हाडची. फाल्यां हायकोर्ट आसा नाल्यार आनी कोण आसा तांकां तुमी एप्रोच जावन तुमी एक अशी ऑर्डर हाडा म्हणजे ती आमकांय फाल्यां त्रास पडना. हायकोर्टाच्यो खुबश्यो ऑर्डरी येता सो त्यो हें करप ताचें पालन करप हें आमकां बायंडींग आसता. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो की तुमचे प्रॉब्लेम जेन्युइन आसा आनी तुमी कोर्टाक सपोज तुमचे हे सगळे जेन्युइन प्रॉब्लेम सांगत जाल्यार कोर्ट पसून तुमचे फेवरेबलूच ऑर्डर दितले. सो तांकां सगळ्यांक तें पटलें आनी टेम्पररी आमी तांकां रिलीफ दिला. पण ताणीय सांगलां की आमी एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी कडेन वचून अशी एक ऑर्डर हाडटा जेणे करून ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक त्रास जावचो ना. आमचो एक हें आसा की गोंयकारांक जावं ट्रेडिशनल फिशरमॅन जावं रांपोणकार जावं हे बाकीचे सगळे जावं तांकां त्रास जावपा जायना. हांगाच न्ही जाल्यार आमी वास्को पसून तांकां आमी फूल सपोर्ट करता कित्याक हें ट्रेडिशन आसा तें एक लास्ट अशें ट्रेडिशनल आमचे हातान उरिल्लें आसा गोंयकारांच्या. सो तें उरपाक जाय तशेंच. आज आमकां फ्रेश नुस्तें मेळटा तें कोणा खातीर मेळटा हांचेच खातीर मेळटा. सो तें उरचें आनी हे खंय तें सोडून भायर वचचें न्ही. नाजाल्यार ते आमी सपोज तांकां सपोर्ट करना आज ते खंय तरी भायर वतले आनी खंय वतले. सो तांकां सपोर्ट करपाक आमी फुल्ली रेडी आसा. तांकांय सांगलां थोड्यो गोश्टी करपाक. सो तेय रेडी आसा. सो जातलें प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.